नमस्कार, माझे नाव अमेय महादेव करगावकर, सोशल वर्कर आणि काउन्सिलर रणवी अमेय करगावकर, वॉर्ड क्रमांक 18 यांचे मिस्टर. तुम्ही पळोवंक शकता आम्ही जे आसा ते खोर्ले भागान आसा आणि खोर्ले जंक्शन उसापकर जंक्शना कडेन आसा. सो खोर्ले टोटल पळोवंक वचचें जाल्यार 5 वॉर्ड आसा आणि 14, 15, 16, 17, 18 आणि 18 सोडलो जाल्यार बाकीचे जे आसा ते वयर आसा आणि 18चेर लो लायन एरिया असल्या कारणान सगळे वयले उदक जे आसा ते हांगा येवन उरता. कारण मेन म्हणजे कितें आसा, आतां हो जो व्हाळ आसा तो नेरो जाल्लो आसा आनी डिसील बी आमी दर वर्सा करता. जवळ ऑन एन एवरेज आमी 27 सुमार ट्रक काडटा फूल. जेन्ना प्री मन्सून जे आसलेले तेन्ना जवळ जवळ आमी एक 10-11 ट्रक काडटा आणि बाकीचे परत जेन्ना लँडस्लायड जावन येता तो परत एकदा हांगासर भरता. सो हे जे फ्रिक्वंट आमी हेज्या बद्दल आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट SDM 1 डेप्युटी कलेक्टर आमचे कबीर शिरगांवकारां कडेन सुद्दां चर्चा केल्लेली आसा अलॉंग वीथ आमचे काउन्सिलर रणवी अमेय करगांवकर. सो तेंकां सामकें एक्झॅक्टली कॉज हो फ्लडिंगाचो तेंकां सांगलेलो आसा. मेन म्हणजे कितें आसा, हे फ्रिक्वंटली जेन्ना वयरसून येता आमी डिसील हांगा करतकूच परत जी माती हांगासर येता ती परत एकदा मॅन्युअली हेतून काडपाची गरज आसा. आनी थोडेशे जे भाग आसा ते हांगासर दिगंबराचे आमचे हे आसा फेर प्रायस शॉप आसा थंयसून आनी फुडले बाकीचो नेरो जायत येयल्ले आसल्या कारणान आनी तो डिसील प्रॉपरली जावंक ना म्हणून हे ओवरफ्लो जावन हांगासर येवन उदक साठवता. तसोच हो नवो कलवट आसा, हेज्या पोंदाक थोडेशे खांबे हे आसा. सो पोंदाक आतां शिरकाला म्हणून तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितें जाल्लेली हाची परिस्थिती. सो हे जर फ्रिक्वेंटली समज जर काडले जाल्यार म्हाका तरी दिसता कितें सांग की हे जावचें ना, ओवरफ्लोड जावचें ना. म्हटल्यार हे कितें जाता, जेन्ना फ्लोड जाता तेन्ना हांगा ऑथॉरिटी पावता. सो म्हाका दिसता कितें सांग ही स्लायड जाली तेन्ना दिसण्यान येयलें की इमिजिएटली काडूंक जाय हे आनी परतो बांदपाची गरज आसा. सो जेणे करून हे आमच्या सकयल्या भागान जी थोडीशी घरां आसा तेंच्या घरान उदक वचचें ना आनी सगळो सुटावो जातलो प्रश्नाचो. हांगासर रावता कितें प्रॉब्लम कितें हांगासर एवरी इयर हांगासर उदक येता. ओनू जाल्यार चडूच उदक मातसो पसून पावस पडला जाल्यार उदकाची हांगासर आमच्या घरांनी दारांनी लोकांच्या उदक सगळें इतलें दोपरभर हांगासर उदक व्हांवता. म्हाका दिसता ओनू हरशीत प्रमाणे करता त्या प्रमाणे ओनू हेंच्यांनी म्हाका दिसता गटर हो साफ केल्लो कहो दिसना जाल्यार हर बरस इतलें उदक आमकां केन्नाच येनासलें. अशें मातसो पावस पडला जाल्यार सारकें उदक धोपराभर उदक तुमी हांगा खोल्ल्या उसापकार जंक्शनार पळोवंक शकता. ताच्या सकयल बसून गेले जाल्यार तशेंच उदकाची तेज आहा. उदक आतां भरला पळय हेजें नेमकें कारण साफ करूंक ना म्हणूनच मे बी तेंचे साफ करूंक ना आसतलो न्हू. कित्याक एवरी इयर ते हे करताले साफ करताले तेन्ना उदक हे केन्नाच येनासलें. इतलो पावस पडोंक व्हडलो पडोंक आनी ओनूय मात पावसूय मात चड प्रमाणात पडलेल्या कारणान मे बी ते जावंक शकता. हेंच्यांनी मे बी तो साफूय करूंक ना आसूंक शकता. आता कितल्या घरांनी दुकानांनी उदक घरांनी एवरी टायम मातसो पावस पडलो 15-20 मिनटां पावस पडलो काय ना डायरेक्ट हांगा लोकांच्या घरांनी हांची गोंया तेंच्या घरांनी उदक. आमच्या थंय वयची जाल्यार धोपरा भायर उदक, उसापकारा कडेन तूं पयची जाल्यार धोपरा भायर उदक हे चालूच आसता. आतां पसून तुमी पळोवंक शकता व्हाळ कसो व्हांवता रस्त्यार पळय. गटरां ना तशी रस्त्यार उदक व्हांवताय पळय सगळें. हो भाग जो पडटा पळय तो वॉर्ड नंबर 17 आणि 17 वॉर्ड नंबरचे हांव नगरसेविका शुभांगी वांयगणकर. आमकां 3 वर्सां जालीं आमी इलेक्शन निवडून येयल्या. 3 वर्सां हें उदक हें भरता म्हणून हें आज उदक भरिना. हे कितलींच वर्सां जालीं हांगा उदक भरता. कारण हो जो भाग आसा पळय तो सकयल पडटा आनी वॉर्ड नंबर 14, वॉर्ड नंबर 15 आनी वॉर्ड नंबर 16 हो वयर पडटा. त्या हेतूंतल्यान सगळें उदक सकयल येता आनी थंय गंगानगर हें आसा पळय शंकराची मुर्ती थंयच्यान उदक हांगा येता. म्हणजे लोक आपले काम करून जे घरां बांदता किंवा झाडां कापता जावं घरान कोण मेलो चादरां बिदरां कितें आसा ते काडटा सगळें व्हाळान उडयतात. कोण सोरो पियेतात ते बाटल्यो हे सगळे ते व्हाळान उडयतात आनी व्हाळान उडयल्या कारणान ते वयरसून सकयल येयले की हांगा चॉकअप जाता. हे आमी 2 फावटी काडले. पावसा पयलीं काडल्या आनी आतां पावस जाल्या उपरांत 7 टिपी तरी काडल्या. 7 इतले आतां काडून ते परत पळय लेवल येयले. म्हणजे जितले काडटा पळय हांगा तितले कमी जाता कारण हो लो एरिया आसा त्या कारणान ही चड हे जाता. आनी डब्ल्यूआरडीन आपले पळय नाला बांदला पळय तो तेंच्यांनी सकयल हें घातला बेतो घातला. सो तो बेतो घातल्यार उदक जिरना. उदक ते डायरेक्ट फ्लोर जावन येता. वयरसून उदक ते फ्लोर जावन येता आनी हांगा शिरकता. आनी त्या खातीर हें जावचें न्हू म्हणून हांवें रेजुलेशनूय घेतलें आसा ते डिगींग करून उडोवचें परत फोडून उडोवचें म्हणून. ते सो 8 म्हयन्या फुड्यान रेजुलेशनूय घेतलेलें आसा.
ते WRD कडेन हें करतले आनी WRD कडल्यान तें काम करून घेवपाचें म्हाजें हें आसा. सो एक जालो पहा. दुसरें कशें आसा, हें उदक भरचें म्हणून आमदाराक सांगलें हांवें. आमदारान PWDच्या मार्फत हो कलवट बांदून दिलो म्हाका. संजय बर्डे कडल्या घरा कडल्यान तो कलवट बांदून दिलो. की वयर कमलेश्वर गॅरेज आसा पळय, ही गॅरेज हांगा पर्यंत एक ड्रेनेज केल्ली आसा. आतां दुसरी संजय बर्डेच्या हावसा ह्या जंक्शना परत दुसरी ड्रेनेज घातलेली आसा. जवळ जवळ 1 कोटीच्या आसपास हें काम केलां आमी. तरी आसतना हें हांगासर अशें जाता कारण एक की सगळे आनी लोकांनी कितें केलां, हे 3.5 मिटर 4 मिटर हो नाला व्हडले ते लोकांनी घरां बांदल्या तेचेर आनी कितें केलां तें बारीक केलें. त्या कारणान कितें मातशें उडयलें न्हू जाल्यार शिरकता.